सामाजिक प्रश्नांचेर खर भूमिका मांडपी कार्यकर्तो रामा काणकोणकराक पणजेच्या प्रथम सत्र न्यायालयान 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण सुनायल्या। मुख्यमंत्री आड केल्ल्या वादग्रस्त विधानाक लागून रामाक शुक्रारा रातीं अटक जाल्ली। रामाचे अटके उपरांत राजकीय वातावरणूय बरेंच तापलां। रामाचे अटके उपरांत चाळविल्ल्या विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो। रामाचे अटकेक लागून ताची फॅमिली शॉकान आसा। बुधवारा सांजे आझाद मैदानाचेर मिडिया कडेन उलयतना रामान मुख्यमंत्र्याक जितोक पुरपाक जाय अशें वादग्रस्त विधान केल्लें। सांकवाळ पंचायतीच्या पंच वांगड्यांक गोंया भायल्या लोकांकडल्यान मेळपी धमक्यांचेर कारवाय कित्याक जायना असो प्रश्न उपराशीत रामान सरकाराचेर फोग काडिल्लो। तशेंच ह्या वेळार होम मिनिस्टराक पुरचो अशें वादग्रस्त विधानूय तांणी ह्या वेळार केल्लें। नोकर भरती घोटाळो ताजो आसतनाच नोकरेच्या हायसान लाखांनी रुपयांची तोपी घालपाचो आनीक एक प्रकार उक्ताडार आयलो। कावरे केपेच्या मयूर देविदासाक बोटीचेर कामाक लायता म्हणून सांगून कॅप्टन स्टॅनी जॉर्जान सुमार 12 लाखांची तोपी घाली खंय। एजंटान मयूर देविदासाक मेक्सिकोत बोटीचेर कामाक लायता म्हणून सांगिल्लें। देखून मयुरान आपलें काम जाता म्हणून स्टॅनीक 12 लाख रुपया दिले। पैसे घेतल्या उपरांत स्टॅनीन मयुराक मुंबय धाडलो। मुंबयच्यान ताका टर्की इस्तानबूल धाडलो। इस्तानबुलाच्यान मयूर मेक्सिको पावलो, पूण मेक्सिको विमानतळार देवल्या उपरांत डॉक्युमेंट आनी बोटीचो फटीचो पत्तो पळोवन ताका धक्कोच बसलो। जुनसवाडो मांद्रे वेगान वचपी गाडयेचो धपको लागून मेरी फेलिड फर्नांडीस हिका जाग्यारूच मरण आयलें। गाडी चालकाक मांद्रे पुलिसांनी अटक केलो। कार चलोवप्यान मुद्दम जावन अपघात केला आसूं यें असो दावो थळाव्यांनी केला। वेगान वचपी दिल्ली पर्यटकाचे कारीन रस्त्या कुशीक उबी राविल्ल्या एका बायलेक धपको दिवन पळ काडली। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। सुण्यावयल्यान जाल्ल्या वादाक लागून तांच्यांनी मुद्दम जावन हो अपघात घडोवन हाडला आसूं यें असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायलो। मडगावच्या सब रजिस्ट्रार कार्यालयात बनावट कागदपत्रांच्या आधाराचेर लग्नांच्यो नोंदणी करतात म्हणून उक्ताडार आयला। तशेंच बनावट दाखले हेर कामां खातीर वापर करतात। ह्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन सब रजिस्ट्रारा कडल्यान कागाळी केले उपरांत गुन्यांव नोंद केला। तशेंच बनावट दाखले दिवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी दक्षिण गोंय वकील संघटनेन केल्या। उत्तराखंडाच्या भाजपा सरकारान जमनी सालवार करपा खातीर खासा कायदो हाडपाचो निर्णय घेतलो। तेच धर्तरेर गोंय सरकारान लेगीत गोंयच्यो जमनी सालवार करपा खातीर कायदो हाडचो अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केलो। उत्तराखंड सरकारान ह्या कायद्यात कसल्यो तरतुदी केल्यात त्यो समजून घेवपा खातीर गोंय सरकारान उत्तराखंड वचून हो कायदो समजून घेवचो अशेंय मनोजाचें म्हणणें।
फुडलो निर्णय जाय मेरेन मुळगांवची खण बंदूच दवरात असो आदेश दिवचलचे उपजिल्लोधिकाऱ्यान वेदांता कंपनीक दिला. दुसरे वटेन खबरदारीची उपाय येवजण म्हूण खणीचेर प्री मॉन्सून कामां करपाक मान्यताय दिल्या. 15 दिसां भितर हे काम करचें पडटलें अशें कळटा. दिवचलचे उपजिल्लो अधिकारी भीमनाथ खोर्जुवेकर, मामलेदार प्रवीण गांवस, पुलीस, शेतकी, उजो पालोवळी दळ तशेंच हेर वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांचे अधिकारी हांचे सयत शुक्रारा सांजे मुळगांवच्या वेदांता खणीची जोड पळोवणी जाली. अपघातांचे प्रमाण उणे जावपाचे नावच घेना. झारखंडच्या धनबाद जिल्ह्यात सकाळी फांतोडेर कार आनी ट्रकामदी अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गाडयेन एका पार्क केल्ल्या ट्रकाक वेगान धक्को दिल्ल्यान 4 जाणांक गाडयेंत आशिल्ल्यांक मरण आयलें. गाडयेन आशिल्लीं 4 जाणां खंय उत्तर प्रदेशात महाकुंभाक वतालीं तेन्ना हो अपघात घडलो. फुडलो तपास सुरू आसा. शेनवारा सकाळी एका अपघातान महाराष्ट्रात 5 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें. एक टिपर ट्रक रेंव उखलता आसतना सुमार 5 कामगारांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. सकाळी फांतोडेर हो ट्रक आयलो तेन्ना सगळीं न्हिदिल्लीं आशिल्लीं. ट्रक ड्रायव्हरान मात तांकां मारून थंयच्यान पळ काडिल्ल्याचें कळटा. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास पुलीस करतात. उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्यो अँब्युलन्स बंद करपी 4 ते 5 ड्रायव्हरांक सेवेंतल्यान निलंबीत करतले अशी शिटकावणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या. शेनवारा नव्या भलायकी शिबिराचें उक्तावण केले उपरांत मंत्री विश्वजीत उलयलो. पोर्तुगेज पद्धतीची जुनी घरां आशिल्ल्या फोंतेनस वाठारांत पर्यटक थळाव्या मदले कुफुसांव चालूच. 4 म्हयन्यां आदीं आमदार मंत्री बाबुशान उपाय येवजण काडपाचें उतर दिवनूय परिस्थिती जैसे थेच. गोंयचो लॅटिन क्वार्टर म्हूण फामाद आशिल्ल्या फोंतेनस हो पोर्तुगीज पद्धतीच्या पोरण्या घरांचो वाठार. हांगा 4 म्हयन्यां पयलीं पर्यटक आनी थळाव्यां मदीं बरीच कोफुसांवां पळोवपाक मेळिल्लीं. थळाव्यांच्या कोतान पर्यटक हांगा येवन तांची शांतीकाय भंग करतात. हाचेर थळावो आमदार बाबूश मोन्सरात लेगीत भेट दिवन उपाय येवजण काडपाचें उतर दिवन गेल्लो खरें, पूण 4 म्हयने जावन गेले तरी जैसे ते तशीच परिस्थिती.
2 दिवसांच्या शियाळ्या अधिवेशना उपरांत आता मार्चात 3 दिवसांच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जातले। 24 ते 26 मार्च असे 3 दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन जातले। 3 दिवसांच्या विधानसभा अधिवेशनाक लागून विरोधक चाळवल्यात। 2 दिवसांच्या शियाळ्या अधिवेशना उपरांत मार्च महिन्यात 3 दिवसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जातले। गेल्या महिन्यात 6 आणि 7 फेब्रुवारीक शियाळे अधिवेशन जाल्ले। अधिवेशना पयलीं कामकाज सल्लोगार समितीच्या बसकेत विरोधकांनी 2 दिवसांच्या शियाळे अधिवेशनाक हरकत घेतिल्ली। उपरांत विधानसभेतूय या 2 दिवसांच्या अधिवेशनाचो मुद्दो गाजिल्लो, पूण तेन्ना सरकारान मुखारले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 4 दिवसांचे आसतले म्हणून विरोधकांक थारायल्ले। गोंय, ओडिशा आणि मेघालयातल्या हॉटेलांची बनावट वेबसायटी तयार केल्ल्यान सायबर गुन्यांव पुलिसांनी ललित खरे रावपी मध्य प्रदेश या 25 वर्सांच्या तरणाट्याक अटक केल्या। आपूण हॉटेलाचो स्टाफ आशिल्ल्याचे सांगून साबार लोकांक तोपी घाल्या। आपूण हॉटेलाचो स्टाफ आशिल्ल्याचे सांगून तांकां पयशे ट्रान्स्फर करपाक सांगल्यात। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास पुलीस करतात। शेनवारा सालिगांव पुलिसांनी सालिगांव मसणगुये लागसार धाड घाली। या धाडीत राजाराम बनवासी पिराय 36 या मध्य प्रदेशाच्या दादल्याक रंगे हात धरलो। पुलिसांनी ताका अटक करून ताचे कडल्यान 2.533 किलाचो 2.50 लाखांचो गांजो जप्त केला। फुडलो तपास सुरू आसा। म्हापशा बाजारांतल्या एका दुकानात चोरी करपाचो यत्न करपी एका दुबाविताक पुलिसांनी ताब्यात घेतलो। हो दुबावित दुकानात चोरी करतनाचे चित्र सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाले। या चोरयेच्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। शेतकऱ्यांचे ऊस घेवपाविशीं सरकारान दिल्ले तोंडी आश्वासन आमकां मान्य ना। सरकारान हे विशीं कायदेशीर अधिसुचोवणी काडची अशी मागणी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केल्या। सरकार अधिसुचोवणी काडिना जाल्यार आमी फुडलो निर्णय घेवपाक समर्थ आशिल्ल्याची शिटकावणी तांणी दिल्या। शेतकऱ्यांनी रोयिल्लो ऊस घेवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कांय दिसां पयलीं दिल्लें। मुख्यमंत्र्याच्या या तोंडी आश्वासनाच्या फाटभुंयेर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी शेनवारा बसका घेतली। तशेंच तोंडी आश्वासना परस सरकारान कायदेशीर अधिसुचोवणी काडची अशी मागणी तांणी केल्या।
पैशाच्या आयस दाखोवन मनशांक लुटपाची प्रकरणां उक्ताडार येत आसात। अशीच एक घडणूक तिरुवनंतपुरम घडल्या। 2 जाणांनी खंय लोकांक मलेशिया फिरपाक वचपाची फटीची ऑफर दिवन लाखांनी रुपयांची तोपी घाल्या। ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्यांची नांवां म्हळ्यार सुनील कुमार पिराय 50 आनी अस्वाती पिराय 40 ह्या दोगांयनी कुय पुलिसांनी अटक केल्या। सोडिल्ली बायल आपल्या कडेन परती येना ह्या रागांतल्यान एकतानगर म्हापशा एकल्यान बायलेचीच गाडी पेटयली। तमसील शेख अशें ह्या मनशाचें नांव आसा। ताणें आपले आदले बायलेचे गाडयेक उजो घाल्लो। ह्या उज्यात कुशीकूच पार्क केल्ली दुसरी गाडी लासली। ह्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन दुबाविताक अटक केल्या। आलीसराक उजो लागपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड। शेनवारा दनपारा मुंबयच्या मरीन चेंबर्स ह्या बिल्डिंगेक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली। हे विशीं उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळार धांव घेवन उजो पालोवपाचो यत्न केलो। सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावना। शेनवारा ओर्डा कांदोळे आयस फॅक्टरी लागसार एका घराक उजो लागपाची घडणूक घडली। हे विशीं उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळार धांव घेवन उजो आटोपांत हाडलो। हो उजो शॉर्ट सर्किट जावन लागिल्ल्याचें दळ्याच्या जवानांनी सांगलें। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावना। शेनवारा अवकाळी पावसान मोले अभयारण्य वाठारांत हाजिरी लायली। अचकीत आयिल्ल्या पावसाक लागून लोक काचापूल जालो। गरमेन बेजारिल्ल्या लोकांक ह्या पावसाक लागून मातशी थंडसाण मेळ्ळ्या।
नुव्या जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार चलयेक गंभीर दुखापत जाल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण नुवे जंक्शनाचेर लायटीच्या पोलाक बुलेट आदळ्ळी। हातूंत बुलेट चलोवपी रामदयाल चव्हाण ह्या डोंगरी वास्कोच्या तरणाट्याक मरण आयलें जाल्यार बुलेटीर फाटल्यान बशिल्ले चलयेक गंभीर दुखापत जाल्या। मायना कुट्टेरी पुलीस फुडलो तपास करतात। शेनवारा कुडचड्यार कम्युनिटी हेल्थ सेंटरा कुशीक एक पार्क करून दवरिल्ल्या वॅगनर गाडयेक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली। हो उजो नेमको कसो लागलो तें समजूंक ना, पूण गाडी मात लासून गोबर जाली। उजो पालपी दळाक म्हायती मेळटाच उजो पालपी दळांनी घडणूक थळार पावून उजो पालयलो। सुदैवान जिवीत हानी मात टळ्ळी। मडगाव न्यू मार्केट असोसिएशनाच्या वेपाऱ्यांनी नवीन संघटना स्थापन केली। न्यू मार्केट असोसिएशनाचो न्यायालयात खटलो सुरू आसा, ताका लागून असोसिएशनाच्या बॅनरा खाला नवी समिती स्थापन करतले। हे खातीर बेगीनूच वेंचणूक जातली अशें दामोदर घोडे हांणी सांगलें। शेकड्यांनी वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या मुळगांवच्या रामनाथ ह्या स्थळाचेर अंदू महाशिवरात्र मनोवपाचें गांवच्या लोकांनी थारायलां। रामनाथ ह्या स्थळाचेर खडपाचेर कोरिल्ले शिवलिंग तशेंच नंदी आनी हेर शिळा अजूनय शाबूत आसात। मुळगांवच्या लोकवस्ती कुशीक गांवच्या सैमीक तळ्याकडेन एका खडपाचेर शिवलिंग कोरिल्लें आसा, तशेंच नंदी आनी हेर पाशाणी शिणां आसात। हे शिवलिंग आनी शिळा पांडवकालीन आसूं येता असो अदमास थळावे उक्तायतात। सोनपातर काकुमड्डी वाठारांतल्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा। पुराय रस्त्यांक फोंडकुलां पडिल्ल्यान गाडी चलोवप्यांक त्रास सोंसचे पडटा। रातच्या वेळार फोंडकुलां स्पश्ट दिश्टी पडनाशिल्ल्यान अपघाताचे प्रमाण वाडत आसात। देखून बेगोबेग रस्ते दुरुस्त करून दिवचे अशी मागणी अजीम शेख हांणी केल्या।